कसा हा तू आता आता मातशें जिवाक बरें हा तेजे हांगासर ऑपरेशन करून पाणी काढला खंय ना रे तेजी हेजी आई खंय ती एक्सपायर जाली 5 वर्सां जाली म्हणजे तेवढ्या जाग्यार ऑपरेशन म्हणून केले न्हू तेका मुतपाक जायना जालें तेका संडासाक बसोंक जायना जालें तेका वणयार उबे रावंक तयार जायना जालें सो गायज आमी आतां वाळपय वचपाक भायर सरलेली आसा आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर खूब पावस पडटा तो आनी आमी ती बी 2 व्हिलर घेवन वयता इतल्या पावसान देवा कडेन मागता की वाळपय बाबा खूब पावस नासल्या पुरो म्हणून आतां आमी येयल्या पेट्रोल पंपाचेर पयलीं आतां पेट्रोल घालता मागीर आमी सरता फुडें थँक गॉड अबी आतां मातसो पावस कमी आसा म्हणून न्हू पूण म्हाका जाल्यार दिसता अशें की फुडें पावोन खूब पावस आसतलो कसो कितें म्हणटा वे हांगा तरी चड झाडां बिडां ना थंयसर सारकें जंगल मंगल तुटोन पडलेले पळय त्या खातीर हांगासर रेंज ना इतले सो हे पळयात गायज हांगासर इतले दीस तांकां कॉल लागनासलो हो रिजन पळय हांगासर सगळी झाडां बिडां कट जाल्लेली आसा हे पळय फाटल्यान बीन हे पळय हे सगळे हे पळय हांगासर झाडां बिडां हे जाल्लेली आसा बिकॉज ऑफ दीस हांगा रेंज बीन नासली खूब दीस जाले हे पळय सो गायज आमी हे पळय आतां पावलेली आसा ओ बाबू गेमी खेळटा आनी फोन कट करता मरे फोन बाबा आणि चार्जिंग ना त्याची आणि लाईट बी ना आमची जरा आरती सो भावानो आनी भयणानो हांव फायनली पावलेलो आसा भागीरथी गुरव हेंगेर आनी हांगा येवपाक हांगा रेंज ना हेजें कारण कितें खबर आसा कित्याक हांगा येता थंय वयता थंय झाडां पडलेली आसा आनी चार्जिंग ना मोबायलाक कोणाच्या घरान लायट ना काय ना मोबायलाचें सिग्नल ना हांगा सारकें आनी तशें करून आमी हांगासर पावलेली आसा पळय हें तेंचें घर भागीरथी गुरव म्हणटा पळय तेंचें आनी आमी प्रुडंट मिडियाच्या माध्यमान हांगासर पावलेली आसा तुमकां आतां फुडें व्हरता हे पळय हें तेंचें घर आमचें घर अरे बाबा पंदरा जालें मरे लायट ना आनी हें ना कितले दीस जाले गे लायट ना आई लायट कितके 12 पास जाले आमची लायटच ना आनी फोन आमचो बंद आमकां करता खूब पूण बंदच चार्जिंग ना आमी कसो उखल फोन शी आमची वाट लागली मरे आतां आनी हें तेंचें घर पळय यो गे आई यो फुडें व्हर आमकां फुडें व्हर हे पळय हे तेंचें घर हे पळय हय आमचें घर हे पळय तुम्ही खंयच्यान येयले हांव म्हापशेसून येयला आई हय आमकां फोन लोक करता पण आमकां फोन चार्जिंग पळय जेवपाक बसला बाबू पळय अरे बाबू जेवपाक बसले मरे बाबू तू काय रे हांव फोन मारते तेव्हाच तू मोबाईल घेवन गेम खेळटय मरे कसो हा तू आता मातशें जिवाक बरें आहा आनी कितें डॉक्टरान कितें सांगलां कशें कितें रिपोर्ट केल्या बरें यो पयलीं तूं हात बीत धू सुशागात यो भायर बसया मागीर हे तेजें हांगासर ऑपरेशन करून पळय पाणी काडला खंय ना रे कितें पाणी काडला सुई घालून ते हे करतात ते तितून हे पाणी काडला जीएमसीन बांबोळे प्लस तेका प्लस गाडयेक खर्चो पेट्रोलाक खर्चो नागे आई 5 वर्सां जाली आमी बांबोळे झरयता 5 वर्सां बाबा माझ्या प्रायवेट सगळे दोतोर जाले आतां हे आतां परत सुरू जाले आनी बाबा म्हाका सांग तुजें नांव कितें विष्णू विष्णू म्हाका सांग हे आतां तूं तुमकां जे त्रास जाल्लेले आसा खबर आहा हे केन्नासून त्रास जाल्लेले आसा सर्जरी केल्ली सर्जरी खंयच्या सालान केल्लेली 4 वर्सां 2024 साल बरं म्हणजे खूब वर्सां जाली आनी जे तुजी सर्जरी जाल्ली तेन्ना तुका बरें चलपाक जातालें आनी हांवें अशें आयकलां की हे तुवें खूब तुज्या मेहनतीच्या घामा कश्टांनी हें घर बांदलेलें आसा म्हणून
हा हे पळय तेणी खंय आपणाच्या घामा कष्टांनी जेन्ना तो बरो आसलो दिसवड्याचं काम करून आम्ही कोणाचा पैसा ना हय दिसावड्याचे काम करून तेणी खंय पयशे एकठांय करून ते आवयन तेजे मी आणि त्यांनी कमवून आम्ही हे घर बांधलेले बांधलेले आणि आता आमची अशी परिस्थिती अशी परिस्थिती हा तुमची परिस्थिती म्हणजे खूप कठीण येयला परिस्थिती सगळ्या पैसे पणाक सगळे आता कोणी कोणी आमकां एकाच वयता हॉस्पिटलाकूच वयता दिला आमकां पण आता पैशाची गरज आहा आमकां बाबान दिले दिवन ना आमकां कितें म्हणटलो हय हय हा सांगा पयलीं 4 वर्सां आमी जीएमसी हय तेन्ना आतां आमी खूब हें जालो लॉस जालो म्हाका खूब हें जालो तेका लागून आमी त्या पेपरार एड दिली हा आमकां जोग नासले काय नासले न्हू तेका लागून आमी ती एड दिली की बाबा तुम्ही फुडें सरा आनी हेल्प करा म्हणून गावातल्या लोकांनी खूप सपोर्ट केला गावाच्या लोकांनी पेपरार घातलं न्हू केला कित्याक तुमची परिस्थिती आमकां सामके 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 लोक हांगा गरीब न्हू सामके हय तर गरीब तर हय आणि हे पळयात हे तेजे व्हीलचेअर एका व्हीलचेअरार बसून ती भायर भोंवंक वयता आनी हे पळय हांगाल्यान आतां येतले जाल्यार आख्खे रान सगळ्याक आमकां गाडी व्हडून हे पाणी घेवचो असो रावलो असो सायकलीरूच बसोन राव असो यो सारको कितवेक आहाय तूं दुसरेक आसा आनी खंयच्या स्कुलान वयता हा आनी शिकता मरे मम्मीचे डॅडीचे आई बाबाचे नाव काडटले मरे वय मम्मी ती आता ना ती हा ही खंय तेजी आई आणि तेजी हेजी आई खंय ती एक्सपायर जाली पास्ट अवे आणि कितें जाल्ले गे आई हेका कितें जाल्ले कॅन्सर जाल्लो बापायक आनी आवयक खंय कसलो कॅन्सर जालो आणि दोगांय 6 म्हयन्या भितर खंय ती एक्सपायर जाली 7 वर्सां जाली तुम्ही बघता म्हणजे हो खूपच ल्हान आसलो तेन्ना ना आम्ही आमच्या जाय मरे आता आमच्या जायच ना सारखे पैशाची गरज म्हणून आम्ही आता पेपरार घातलं आता पण आमकां कोणी सामान दिला आता आमकां म्हणजे कशी पैशाची गरज आपण आम्ही आता लोकांकडे मागा ना कित्याक आमकां दिता न्हू कोणी परत ना सारखे आता आमकां दिला न्हू कोणी आणि ही पळय ही तेंची आता आवय आणि 6 म्हयन्यान म्हणटा ती आपणाचो चेडू आणि जावय म्हणटा दोन्ही एक्सपायर जाल्लेली आसा आई चूक मागता हांवें कितें चूक बीन केल्या जाल्यार माफ कर गे म्हाका अशें कित्याक बरे दिसना हे घरान अशी परिस्थिती कोणाच्या हांव कितें म्हणटा कोणाच्या घरान कोणाच्या दुश्मनाच्या घरान पासून अशी परिस्थिती केन्नाच येवची न्हू माझ्या सांगो भटांचो दिसोडो आयदनां कपडे करून न्ही घे आमी तेणी आनी मी कमोन घर बांधले आता तेचे लगीन करतले येत न्हू एकच चेडो न्हू हे जालें सारखे आता हेचे लगीन करून मी आमी घर काडले कितें सारखे चेडो करून दिसोडो करून सारखे रुपया कोणाक घेवंक ना सारखे 5 वर्सां जाली म्हणजे चेडो जाग्यार 5 वर्सां जाली तेच्या पयलीं बरो आसलो तो तेच्या पयलीं बरो भुगोस पडीन कामाक वता तो काय बरो कामाक वयतालो अचानक जालें तुमकां हे कितें म्हाका एक सांग विशाल न्हू तुजें नांव विष्णू म्हाका एक सांग हे कितें दुयेंस कितें म्हणून हे दुयेंस तेका बाबा मी सांगता लघवीक तेका इतकें पाणी जाल्लें लघवीक म्हणजे मुत्ता ते इतकें पाणी जाल्लें मुत्ता थंय म्हणटकच काय जालें करून तेका बांबोळे आमी व्हेलो बांबोळे तेका सांगलें गोळयो दिल्यो म्हयन्याच्यो गोळयो दिल्यो म्हणून मातशें कमी जालें तेचे कमी जालें म्हणटकच आमी काय म्हटलें कोण ही काय म्हणलें तेन्ना करूं ना आनी हो बारीक आनी वांगडा वचपी कोण ना आनी म्हाका डायबिटीज प्रेशर म्हणटकच काय म्हणलें ही आमची कोण फामिली आहा ती हांगा करुया आमच्या घराचें ऑपरेशन आमी तुका 2,000 मदत करता 25,000 दिता म्हणून आमी थंय केलें ऑपरेशन म्हणून केलें न्हू तेका मुतपाक जायना जालें तेका संडासाक बसोंक जायना जालें तेका वणयार उबे रावंक कांयच जायना जालें तेका मुतोंक गेलो न्हू फुडें बोल कसो येईल म्हणजे तेका न्हू भरपूर त्रास जालो संडासाक तेका जायच ना जालें संडासा बरें तेका मगे तेका धरून व्हरचो पडलो लागलो मागीर जायना म्हणून ते आमी प्रायवेट केले थंय वचून दाखयली त्या हाडाच्या दोतोराक दाखोव आनी कोणाक दाखोव खंयच्या ह्या दोतोराक दाखोव करून 1 वराक दोतोराक दाखयलो मी ह्या प्रायवेट मागीर उपयोग ना मागीर तेका 7 कदमार मी तेका बांबोळे घेवन वता म्हणून अशें करून 4 वर्सां तेका बांबोळे व्हेलो आनी बांबोळे व्हरोन दोतोर कात्ता तेका 10 पयशाचो गुण ना
म्हणून आता आम्ही वरात बसलो डॉक्टराकडे वचा नसलो कित्याक माझ्याकडे पैसो ना आणि हे म्हाका माझ्या सारखे ना आरोग्य मी पडले दोन्ही हात माझे मोडले सांगलेले म्हाका ते दोन्ही कोणी सांगलेले की कॉल करतो तुम्ही ना सांगतो मारता दोन्ही हात मोडले म्हणटकून माझ्यान जायना आलं वचपाक म्हणून आता ह्या वर्सा बऱ्याक आम्ही त्याका दोतरागे व्हरोंक ना आणि आमच्याकडे पैसो बी ना वचपाक गाडी ती रवलं जाल्यार पडटाक नाका आमकां बरो हो भुरगो माझ्याकडे जायना म्हणून आम्ही ना म्हणून आता काय करतलो आता तिथून कोण मदत करीना आणि कोणाक सांगले कोण आयकना म्हणून आता काय केलं एक तुझ्यासारखो भुरगो येयलो तो मला आई आम्ही अशी तुमची परीक्षा पेपर तरी घालूया म्हणून मी कोणाचे आयकूंक ना आम्ही कोणाक दोष दिवंक ना आणि कोणाक सांगूंक ना अजून मेरे सांगूंक ना पण आता आमची परीक्षाच कठीण येयली न्हू करच्याक पडले ना नाल्यार कितें करतलो आमच्या घरा भोवती न्हू जो हे जागो सुद्धा लोकांचो भावाचो माझ्या जोडदार सगळी आमची कांयच ना काम करून आम्ही पोट भरून पण आम्ही सुखान आसले सारखे काम करून आता हे असे झाले आमच्याकडे एकच चेडो न्हू आमच्याकडे म्हाकाच वयचें पडला खंय न्हू म्हणून आता म्हणून काय झालं आता म्हणून उपयोग ना म्हणून आम्ही पेपर घातला हे त्यांचे किचन खंय काय बरी तेंच्यांनी पळय चूल केल्लेली आसा सो कितें आसता जाणा आयच्या डेटीन सगळ्यांगेर तुमी गॅस पयलेली आसा पण हे पळय काय बरे पयलींचे आमचे जाणटे लोक आसले काय बरे चुली करताले चुलीचेर उदीक तापयताले जेवण रांदताले आणि अशा प्रमाणे पळय हे काय बरे तेंचे किचन पळय काय बरे स्वस्त सारखे निव्वळ आसा पळय निव्वळ आणि हे तेंचे पयलींचे पळय घर निकते हालीं थोड्या वर्सां पयलीं खंय तेंच्यांनी बांदलेलें खंय घर हे पळय अशें पळय केदें व्हडलें रान आहा हांगासर खंयचें जानवर केन्ना येत बाबा काय सांगू शकना ना गे आई भावाचो जागो आमी आमचो भाऊ न्हू आमकां सोडून गेलो आमकां सोडून दुसरें लगीन ओके म्हाज्या कडेन 2 भुरगीं मी काम दिसोडो करून तेंकां वयर भटांचें काम करून वयर काडून लग्न तेवढा करून दिवन ते आता हे चेड्याचें लगीन करतले कित्याक कोणा कडेन लोन काडून करतले लगीन म्हाजी आयडिया हाडली म्हटल्यार हो जाग्यार पडलो मी काम करू ना दीस कोणाचें कमोवंक ना पयलीं हे तेंचें घर हे आमचें घर पळय आता माझा हात मोडला न्हू घरान आमच्या बुका वळा मारते कित्याक पळय बाबूची बुका तुका चॉकलेटी बीन आवडटा खावपाक कसली कसली चॉकलेट आवडटा तुका हा कॅडबेरी आवडटा तुका कसली तुझ्या फ्रिजान कसली कसली चॉकलेटी आसा ते सांग म्हाका तू खाताय मरे चॉकलेटी आई म्हणटा आमची की आमच्या बाबान म्हणटा बाबा म्हणजे आमचो विश्वजीत राणे त्यांनी म्हणटा तांकां भरपूर प्रमाणात हेल्प केल्लेली आसा म्हणटा 1 लाख दिल्लो न्ही आई आणि तेणी ताका सांगला खंय केन्नाय कितें गरज आहा जाल्यार बाबा आपणाक फोन मार आपूण सोदीत तुमच्या फुडें आसतलो हय ऑफिसान यो म्हणून सांगला आणि ती कितें म्हणटा 1 लाखान कितें आपूण बंगलो बांदूंक ना 1 लाखान म्हणटा ती तिचे 4 वर्साचे कितें डॉक्टराचे तेजे कोणाचे रीण घेतलेले ते रीण तेणी पावयले म्हणटा लोकांचे सारकें जे कोणी तुम्ही भाव भयण तुम्ही पळयतात खबर तांकां एक मॅसेज दिवपाक सोदता की सद्या तांकां कडधान्य म्हणटा पळय ग्रोसरीज खूब पावलेले आसा खंय देवाच्या कृपेन सगळ्या गांवच्या लोकांनी बीन ताका खूब हेल्प केल्लेली आसा खंय हांव एक तुमकां एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की तिका सद्या पयशाची गरज आसा न्हू गे आई पयशाची गरज आसा हय ते ग्रोसरीज ताका सगळे दिला खंय आणि देवाची कृपा झाली पण हांवें खूद ग्रोसरीज हाडूंक ना कडधान्य हांव घेवन येवंक ना 2 व्हिलरी घेवन येयला हांव म्हाका अशें दिसलें की तांकां खंय तरी एक बारीक सारीक पयशाची गरज आसतली कशी पण कितें आहा आमच्या व्हिडिओच्या माध्यमान कोणी तर फुडें सरत आनी तिका खंय तरी मदत करीत जाल्यार आमी बाबा खंय तरी हॅपी जातली तांकां खंय कडधान्य हांगा गांवच्या लोकां कडल्यान खूब प्रमाणांत येयल्लेलें आसा खंय हांव बरें जालें की हांवें कितें म्हणटा तें कडधान्य हाडूंक ना 1-2 पोतयो हांवें म्हाज्या दिसता डिकीन घालून हाडलेल्यो आसा ती तिका दिता हांव आनी बारीक कितें पयशे दिता आमी कितें मेन म्हणटा ते हांव खूद एक मिडल क्लास फॅमिलींतल्यान बिलोंग करता आनी म्हाका बारीक सारीक म्हाज्या फ्रेंडान मदत केल्लेली आसा बाबा तूं तर इतलो वाळपय वयता जाल्यार ती आईक आमच्या आनी ती म्हाजी धीर व्हेली पयलीं नासलो हय पयलीं 5 वर्सां कोकणाचो धीर नासलो सारकें मीत वसा एकलो जेमचे न्हू मीत वसा एकलो जाता आमी एक म्हयनो अन्न शिवा ते सर्जरी केल्ले तेन्नासून तुका हे त्रास जाले 4 दिवस व्हला सर्जरी खंय केल्लेली आई आमकां न्हू आमी अशें
केले पेपरां घातले त्याप्रमाणे आमकां लोकांनी भायर म्हणून आमकां लोकांनी मदत केल्ली आता पोटाक तरी तुमकां मारिना सारखे लोकांनी म्हटलं पण अशें म्हाका पैसे दी अशें मी मागून ना सारखे सारखे आणि सारखे आता अजूनय मी लोकांकडे पैसे मागता ना दिला ते म्हाका पुरो कित्याक सामके गावता म्हणून मी घेवपाचें ना सामके सामके म्हणून म्हाका दिले कोणी जाल्यार मी घेतलं म्हाका मी मुद्दाम म्हाका दिरे मागता ना जेन्ना घरात पडली जाल्यार बाबा दिरे म्हाका म्हणून मागतालो अशी म्हणजे सो आता आई म्हाका एक सांग तू हे हांव जो व्हिडिओ करता खबर आहा ह्या म्हाज्या व्हिडिओच्या माध्यमान तू कितें मागूंक सोदता लोकांकडे मी बाबा म्हाका काय नाका म्हाका दिले तुम्ही एक पैसे जाल्यार घेता म्हाका तुमच्या आनी कांयच नाका कित्याक केन्ना म्हजो पर्संग पडलो तुमकां फोन केलो जाल्यार तुमी म्हाका पावूंक जाय बस इतलेच तुजे इतकेच म्हणजे हे आसा का म्हाका एक गरज पडली आनी समज म्हाका कोण पावना तुमकां मी फोन केलो अशी म्हजी परिस्थिती आहा तेन्ना तुमी म्हाका पावूंक जाय बरें तू स्कुलाक वयता खबर आहा स्कुलाक वयता आसतना तू सकाळी कितें खाता चायेक काय ना काय खायना कित्याक बिस्कीट म्हण मरे बिस्कीट खाता कसली बिस्कीट पुरी आणि टिफिनाक कितें व्हरता तू टिफिनला काय होता टिफिनाक सो गायज चल या फुडें सरया मातशें बाबूक एक कमीत ते कमी स्कुलाक व्हरपाचे टिफिनाचे तरी कितें तरी करया फूल पावर सारकें एक म्हयनोभर ताका त्रास जायना पळय स्कुलाक वयता पळय तेन्ना सारकें या मरे हाडपाक आहा मरे रेनकोट चल या गाडयेर बसया आनी घेवन येवया सगळे चल सो गायज आमी हे पळय ह्या बाबूक घेवन हांव मातसो दुकानार वयता कितें तरी घेवया ना रे बाबू तुका खावपाक हे सगळें त्या बाबूक जाय खंय जिंगर काय बाबा तिकेट हाडला त्याच्या कोणी सो गायज फायनली आमी घरा कडेन पावलेली आसा आयचो व्हिडिओ तुमी पयला आसतलो ही व्हिडिओ जी आयची आसा खबर आहा चड व्हडलो आसा ब्लॉग आमचो म्हणून आमी कितें केला हेचे 2 पार्ट केल्या आयज जो तुमी पळयता तो आनी फाल्यां आमी त्या भुरग्याक घेवन शॉपार वयता ताका कितें कितें घेवन दिता आनी बारीक सारीक तेंच्या घरान आमी कितें उलयलां कितें ना तेंची समस्या कितें आहा ती फाल्यांच्या व्लॉगान येतली सो हेजे 2 पार्ट आसा डू नॉट मिस हे दोनी पार्ट मिस करूं नाकात आनी आमी तेंच्या घरा कडेन वचोन बरें केलें आनी मदत केली तेंकां खूब लोकांनी खंय वाड्या वयल्या लोकांनी खंय तेंकां ग्रॉसरीज पावयलेले आनी कळटलें तुमकां इन माय नेक्स्ट व्लॉग कितें कशें पळय तें आनी मेन म्हणटा तें थंयसर खूब झाडां बिडां पडल्यान आनी 7 दीस खंय थंय पाणी येना खंय 7 दिसांनी एकदां ती सांगी पाणी येता म्हणून थंयसर आनी इलेक्ट्रिसिटी जाल्यार कांयच ना आनी तेंचे कडेन एक मोबायल आसा त्या मोबायलाक कितें प्रॉब्लम जाला खबर ना पूण त्या मोबायलाक बावड्या रेंजूच येना चुरचुरे म्हाका बरें दिसोंक ना ती जाणटी आनी आयज तेंगेर आमी जेयली बरें आमकां वाडलें तेणी तें तुमी फाल्यांच्या ब्लॉगान पळया एक तुमकां आनी एक मॅसेज दिवपाक सोदता म्हाका एक स्क्रीनशॉट येयल्लो की एक चेडूं मिसींग आसा म्हणून ल्हान भुरगें तें मिसींग आसा सो तेजी डिटेल्स हांगासर दिता तुमकां सो तेका खंयसरी बीन सो तेका खंय बीन तुमी पळयला जाल्यार पुलिसाक कॉल करून सांगा की बाबा ते चेडूं अमक्या जाग्यार आसा जावं आमी पळयला तेका अमक्या जाग्यार सो प्लेस वयता आसतना आमी पळयला प्लीज जाता तितल्या मॅक्झिमम प्रमाणान तो इतलोच म्हाजो स्क्रीनशॉट मार आनी मॅक्झिमम लोकांक शेअर कर आनी पळया की कोणाक खबर आसा जाल्यार हेल्प करा त्या फॅमिलीक तेंच्या घरा कडेन खूब परिस्थिती बिगड आसा खंय सो गायज फाल्यांचो व्हिडिओ आमचो पळोवपाक विसरो नाका मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडिओन लायक करा चॅनलाक सबस्क्रायब करा कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता ते आनी हेज्या तोंडार कित्याक 12 वाजले ती म्हाका खबर ना तूं हांगा चिमटो काडटाय हांवें खंय ताका चिमटो काडला काय हांव तेजेर दिवंक सोदी एक कूट टॅट करून सो सबस्क्रायब करा मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन बाय बाय चिमटो काडटा